नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचो वाद फाटले 2 दीस जाले गोंयांत गाजता। होच धागो धरून आम्ही काल गोव्यातील पाद्री पुराण आणि धर्माच्या अफूची गोळी ह्या मतळ्याखाला एक स्पेशल रिपोर्ट केलो। हातूंत आम्ही भाष्य करतना ब्रह्मेशानंद स्वामींनी उक्तेपणान भाजपाक मतदान करपाविशीं आव्हान केले अशें म्हटिल्ले। ह्या विधानाचेर ब्रह्मेशानंद स्वामींचे गोंयभरचे अनुयायांनी तीव्र आक्षेप घेत स्वामीजींनी अशा तरेचे जाहीर विधान करूंक ना आणि असे विधान केला आसत जाल्यार ते दाखवचे अशो कडक भावना आमचे कडेन उलयतना व्यक्त केल्यो। हय, स्वामीजींनी उघडपणान भाजपाक मतदान करात अशें विधान केल्ले ना हे आम्ही मान्य करतात आणि ते खातीर ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या अनुयायांची आम्ही उक्तेपणान आणि उक्ते मनान माफी मागतना दिलगिरी व्यक्त करतात। मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या सुरू आशिल्ल्या वादाचेर विश्लेषणात्मक भूमिका मांडतना आमकां स्वामीजींचो कल वो हिंदुत्ववादी भाजपा वटेन आशिल्लो अशें म्हणपाचें आशिल्लें। त्या जाग्यार आमी स्वामीजींनी भाजपाक मतदान करात अशें सांगिल्ल्याचें चुकून म्हटलें। मात आमचो मुखेल मुद्दो आशिल्लो तो म्हळ्यार उत्तर आनी दक्षिणेंतल्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचो। भाजपा एके वटेन दक्षिणेंतले आपल्या पराजयाचे खापर चर्चेच्या माथ्यार फोडटा आसतना उत्तर गोंयांतूय हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण जाले हें सत्य आमी न्हयकारपाक शकना। आमकां हीच गजाल मांडपाची आशिल्ली। आमी कितें सांगपाक सोदताले हें आतां सगळ्यांक बरेपैकी कळटलें। धर्मसत्ता आणि राजसत्ता हांचो मिलाफ कितलो योग्य कितलो अयोग्य हो एक मोठो गहन चर्चेचो विषय। मात जी वस्तुस्थिती आसा ती मांडप आमचें काम आणि ती आमी मांडीत रावतले हातूंत अजिबात दुबाव ना। फकत ती योग्य उतरांनी आणि लोकशायेच्या चौकटीत आसतली हें पथ्य पाळप आमचें कर्तव्य। तपोभूमीचे आध्यात्मिक कार्य आणि समाजाक योग्य दिशा दिवपाच्या हेतान सुरू आशिल्ले उपक्रम हे नेटान आणि बरे चल्ल्यात हे आमी केन्नाच न्हयकारूंक ना। बरे कार्यात आमचो सदांच सहभाग आसा आणि हाचेय फुडें आसतलो हे सांगून आमी देव बरें करूं म्हणटात आणि हांगाच थांबतात। तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।